बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? सो टाइम झालो असा 12 आणि आता हांव व्लॉग स्टार्ट करता. ॲक्च्युली जस्ट बसलेले हांव सगळे बरयताले प्लॅन. माझे प्लॅन आसता न्ही, फाल्यां कितें करतले व्हिडिओ, परवा कितें करतले अशें आमकां बरोवन दवरचें पडटा. म्हणजे बरें पडटा, इजी पडटा. सो तें बरयतालें आनी म्हाका यादूच ना आयज व्लॉग स्टार्ट करूंक जाय म्हणून. मम्मी पप्पा आली जस्ट रेसिपी शेअर करना. कसले कमी कळ्ळें मागीर कसले रेसिपी ते. पयर हांव शेनवारा हें हाडलेलें अळूची पानां. ओके, ते तुमकां सांगलें न्ही अळू वडे दाखयता म्हणून. सो म्हाका यादूच ना ते दाखोवपाक. ते तशें आहा, ते 2 दीस जाले फ्रिजीन तशें पडला. शेनवारा हाडलेले आमी, संडे आमी करूंक ना. संडे चिकन हाडलेले, मंडे आमच्या घरात ते सबस्क्रायबर येयल्ले. सो तशें उरले फ्रिजीन. ते मातशें सुकला आसा. ते बरें, तितले काय सुकोवंक ना, बरें आहा. तो म्हटलं आयज करया म्हटलें अळू वडी. आमच्या घरात अळू वडी 2 भशेन करतात. एक बेसनचे मिक्सचर आणि एक सोय मागीर मूग बीग ते वाटून मम्मी ते पावडर अशें करता. ते व्हडलो मातसो प्रोसेस आहा. सो म्हटलें मम्मी पप्पाली आयज ते तूं कर बेसनाचें, नेक्स्ट टायम परत आमी केन्ना पान हाडया. ओके, आनी ते मागीर मम्मीची स्टायल तुमकां दाखयता सोय घालून. ओके, आतां मेळटा न्ही पान, मार्केटानूय मेळटा आनी अशें भायर जाल्लेले आसता काडपाचे, जे क्लीन जागो आसता पळय ते काडपाचे. ओके, सो बरें जाता अळू वडी फ्राय केल्यार. ओके, सो म्हटलें आयज ते तुमकां हांव रेसिपी शेअर करता अळू वडीचे. आनी भायर न्ही आयज कंटिन्यू पावस पडटा. सकाळी जेन्ना रितू स्कुलाक गेल्लो न्ही इतलो काळोख जाल्लेले, म्हाका टेन्शन. काळोख जाल्लेले, पावस नासलेलो. हांव देवा कडेन मागतालें एकदां स्कुलान पावलें की मागीर पावस पडल्यार पुरो म्हणून. येवंक ना मागीर पावस. मागीर लेट 8:30 अशें समज व्हडलो येयलो. आनी आयज न्ही कंटिन्यू सकाळच्यान न्ही बारीक पडत आहा. सो काल पावसूच नासलेले, मातशी गरमी जाताली, मातशें दमट आसलेलें पण पावस ना. सो आयज मातसो पडटा पावस. सो तेच घरची सगळीं कामां करून हांव बसलेलें बरोवपाक. आनी बरयता बरयता पिक्चर पळयतालें हांव, म्हाजें फेवरेट पिक्चर दाखयता तुमकां. कोणा ते पिक्चर आवडटा ते कमेंट करा. या किचनान. आनी आयज तुमकां दाखयता हांव अळू वडी माय स्टायल. आई स्टायल तुमकां नेक्स्ट टायम दाखयता. ओके, चला. पिक्चर कांतारा. कोणा हें पिक्चर आवडटा कमेंट करा म्हाका. म्हाका हें खूब आवडटा. सो हें पळयता न्ही म्हाका कळकूच ना केन्ना टायम जालो तो. मम्मीन म्हाका याद केलें रेसिपी शेअर करपाक. ओके, सो हें पिक्चर पळयतालें आनी भायर सामको काळोख जाला. येतलो पडटा, बारीक पडटा आयज. सकाळच्यान पडत आहा, तेवटेन काळोख जाला. हे पळयात, हांव तेवटेनी काळोख जाला. भुरग्यांचे स्कूल सुट्टा पळय तेन्नाच तो पावस येता व्हडलो, तेन्नाच काळोख जाता. हेज्या पयलीं मातशें इतलें काळोख नासलेलें. आतां येतलो पावस. ओके, तो चला या किचनान. अळू वडी तुमकां हांव शेअर करता. लायट सामकी डल दिसता. सो आतां 3 लाया आहा लायट. एक वायट आनी एक ऑरेंज कसो आनी लायट ऑरेंज अशें. ओके, भायर अशें काळोख जालें न्ही मागीर घर सगळें काळोख जाता, मागीर व्हिडिओ बी काळोख येता. ओके, चला या किचनान. आयज सांगता स्पेशल कितें आहा आमच्या घरा. ओके, आयज भाजी केला हांवें, मम्मीन केला दाळ. आमगेर न्ही दोगा जाणां मेळून काम करतात. ती म्हणटा थंय मम्मी करता म्हणटाली. ना, एक थोडें काम मम्मी करता, थोडें काम हांव करता. दोगा जाणां मेळून करता आमी. पण झाडू मारपाचें पुसपाचें सगळें काम म्हाजें. मम्मीचें फक्त किचनान रांदपाचें. तो आयज दाखयता स्पेशल कितें आहा तें. स्पेशल अशें कांय ना, आयज नॉनवेज खायना, इतलेंच. दाळ केला आनी शिवनाथाक रितिकाक दाळ म्हटल्यार सारकी जीव. आनी आयज सकाळी टिफिनाक रितिकाक हें केल्लेलें, चिटकीची भाजी. चपाती केल्ले आनी चिटकीची भाजी हांवें तुमकां ऑलरेडी शेअर केला. आनी हें रितिकाक खूब आवडटा. ती खूब कमी केला हांवें. आतां पळोवया खाता काय ना, पळोवया आतां. ओके, ब्रेकफास्टाक केल्लेलें. आनी आयज केला तांबडी भाजी. हें पळय, तांबडी भाजी केला. रितू कितें करता खबर आहा, फक्त भाजी खावन येता आनी चपाती दवरता. केन्ना केन्ना चपाती खावन येता, भाजी तशें दवरता. आतां आयज कितें करता पळोवया, तुमकां दाखयता हांव टिफीन. ओके, मूड जाल्यार खालो ना जाल्यार ना, पण ताका चिटकीची भाजी खूब आवडटा. तो म्हणटा तितलेंच की आपल्या ती कमी कर, आपूण खाता. तो आयज ताका करून दिला हांवें चिटकीची भाजी. ओके, चला करया आमी अळू वडी. सो हांगासर पळयात, हे पानांनी हांवें सगळें बरें पुसोवन दवरला. आनी एक तुमकां सांगता, हें फाटलें न्ही आसता पळय ते कट करूंक जाय. एक हें सगळें करून जाल्लेलें आसा. जस्ट तुमकां दाखोवया म्हटलें. सो एक पान हांवें दवरलां हांगासर. मातशें सुकलें तें, कित्याक 2-3 दीस जाले न्ही, ताका लागून तें मातशें सुकल्या म्हटल्यार आयज करया म्हटलें. सो पयलीं तुमकां दाखयता कितें करप तें. फाटलें न्ही आमकां काडून घेवंक जाय, जाल्यार कितें जातलें खबर आहा, फोल्ड करतना न्ही मातशें प्रॉब्लेम जातलें. सो हें काडून घेवया. सो सावकास न्ही हें न्ही काडून घेवंक जाय. जेन्ना आमी ते फोल्ड करतले पळय तेन्ना कांय प्रॉब्लेम येवचे ना, इजिली फोल्ड जातले. सो आनी सायडीतले आसता पळय 2 तेय काडून घेवंक जाय. आनी बरें ताका वॉश करून न्ही पुसन घेवंक जाय. बरें ताका पुसन घेयात वॉश करून. ओके, इतलेंच, आनी चड काडूंक जाय अशें ना, पुरो. ओके, आनी ताका बरें वॉश करून न्ही अशें
एक कपड्यांनी पुसून घेवंक जाय. सगळे हांवें न्ही करून दवरला. सो आतां हांगासर न्ही हांवें सगळे न्ही बरें पुसून दवरला. ओके, तो करूया आमी फुडलो प्रोसेस. सो हांगासर न्ही हांवें बाउल घेतला, तातूंत घालता बेसन. सो हांगासर न्ही हांव 2 कप बेसन घालता. सो आनी 1 कप घालता. सो हांगासर न्ही हांवें 2 कप बेसन घेतला, चण्याचें पीठ. सो आतां घालता तांदळाचें पीठ, रायस फ्लोर 1/2 कप घालता. सो आतां घालता 3 व्हडलो चमचो रेड चिली पावडर. आणि हे रेड चिली पावडर हांवें घरा केला आणि चड तीख ना हे, ताका लागून चड घातला. मीठ घालता एज पर द टेस्ट. सो आतां घालता 1 व्हडलो चमचो जिरा पावडर, 2 व्हडलो चमचो गरम मसाला. सो आतां घालता 1 टीस्पून हल्दी पावडर, 1 व्हडलो चमचो कोरिएंडर पावडर. सो आतां घालता 2 व्हडलो चमचो सेसमी सीड, तीळ. सो हांगासर न्ही पळयात हांवें आमटाण, ओके, एक बॉल सायज व्हडलोसो आमटाण आनी गोड घालून न्ही सोक कप दवरलेले आनी बरें हांवें पिळोवन घेतला. ओके, सो हे एक 1/2 कपाचें मातशें कमी आसा हें. ओके, कितें जातलें खबर जाल्यार आमी अळू उडी घातले पळय मातशें आंबट आनी गोड लागतलें. सो हितून न्ही टॅमरींड आनी गोड हांवें सोक करपाक दवरलेले. आतां हांवें बरें पिळोवन काडला. हें पळय इतलें हांवें आमटाण घेतलेलें, हें बरें हांवें पिळोवन काडला. आतां तें आमी हितून घालया. म्हाका दिसता हें आयदन धाकटें जालें, ताका न्ही आतां दुसऱ्या आयदनान ट्रान्सफर करता हांव. सो उदोळलें हांवें आमटाण पिळोवन काडलेलें न्ही, जस्ट थोडेशें उदक घालता आनी बरें ताका मिक्स करून घेता आनी पिळोवन काडटा. बरें हेका पिळोवन काडात. तो ताका न्ही दुसऱ्या आयदनान ट्रान्सफर केला आनी तें उदक हांवें तें पिळोवन काडलेलें न्ही तें घालता. आतां हितून न्ही थोडें थोडें उदक घालून न्ही आमकां एक थीक बॅटर करून घेवंक जाय. बरें ताका मिक्स करात. सो हांगा पळयात इतलें आमकां थीक बॅटर करूंक जाय, चड पातळ करनाकात. ओके, हें जाल्लें आसा आनी ताका पातळ करचें ना हांव. थोडेंशें मीठ कमी आसा, तें मीठ घालता. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो हितून न्ही हांव आलें लसूण पेस्ट घालपाक विसरलेलें. सो आतां घालता हांव 1 व्हडलो चमचो आलें लसूण पेस्ट. सो बरें हेका मिक्स करून घेयात. ओके, ताका बरें मिक्स करून घेतला आनी आमच्या हांगा हें मिक्सचर पळय रेडी आसा. सो आतां आमी लाया तो मिक्सचर. जेन्ना तुमी तें मिक्सचर लायतले पळय हांगा मसाला, फ्रंट सायडीन लावप ना, बॅक सायडीन लावप. ओके, सो ताका लावून घेता. बरें ताका अशें लावून घेयात. सो हें पळय अशें आमकां लावून घेवंक जाय बरें करून. आतां नेक्स्ट आमकां पान घेवंक जाय आनी तें पान आहा पळय जे वयले पोर्शन आहा पळय ते सकयल येतले आनी जे फाटले पोर्शन आहा पळय ते वयर येतले. सो अशें आमकां पान दवरूंक जाय. हां, सो सेम तशेंच ताका मसाला लावून घेवया. पळय ताका लावून घेतला. नेक्स्ट तशेंच आतां हांगासर आसलेलें हें सकयल्लें. ओके, आनी हांगा दवरलें वयल्लें. आतां सेम आमकां करूंक जाय अशें. आतां वयल्ले पार्ट आहा पळय ते वयर येतले, मागीर हें सकयल येतलें, परत मसाला लावपाचें, मागीर परत सेम अशें. आतां जेन्ना हें वयर येतलें, हें अशें वयर आनी हें सकयल. ओके, सो सगळें लावून घेता हांव, मागीर दाखयता तुमकां. सो हांगासर पळयात ताका सगळें लावून घेतला हांवें आनी म्हाजे न्ही 11 आसलेलें हें अळूची पानां. ओके, सगळें पान घेतलां हांवें आनी ताका बरें हांवें लावून घेतला. ताका आतां आमी फोल्ड करया. तो सायड आसा पळय, सायड ताका अशें फोल्ड टर्न करून घेयात. आनी थोडे हांगासर तुमी आसा जाल्यार जे मसाला पेस्ट तुमी हांगा लावू शकता. सो सेम तो सायडी अशें फोल्ड करून घेयात आनी ताका सकलच्यान अशें रोल करत चला.
रोल करतना मातशें सावकास आसा आनी मसालो बी आसल्यार हांगा लायात. पळय हें जाल्लो आसा. अशें आमकां ताका बरें फोल्ड करून घेवंक जाय. पळय सो हें पळय हेका न्ही बरें रोल केला. हें पळय आनी हांव हांगा 2 कट करतलें कित्याक खबर आहा जें आतां ताका स्टीम दिवंक जाय तितून तें वयचें ना. आयदन धाकटें न्ही सो हांव हांगासर 2 तुकडे करतलें. जितून तुमी स्टीम दितले पळय सपोज आयदन व्हडलें आसा जाल्यार तुमी फूल अशें दवरात. नाजाल्यार आयदन धाकटें आसल्यार अशें कट करून तुमी करूं शकता. हें पळय हें आसा स्टिमर जे मोमोज बी स्टीम करता पळय तितून करतले आनी हांगासर न्ही मातशें ऑयल लावन घेवंक जाय. ओके आतां दवरया आनी उदकाक न्ही बरेंशें खतखतो आयला दवरता. सो मातशें न्ही अशें गॅप दवरता. ओके ओके आतां हें धांपून न्ही आमकां एक 15-20 मिनटां कूक करूंक जाय. मागीर आमी चाकू घालून चॅक करतले. इफ ते नायफ सपोज क्लीन येयले न्ही जाल्यार आमचे आलू वडी रेडी. जस्ट धांपून एक 10-15-20 मिनटां दवरतले. सो हांगासर पळयात हें ओदोळ जाल्लेलें एक 10-15 मिनटां दवरलेलें हांवें. एक 15-20 मिनटां जेन्ना ते 20 मिनटां जाले न्ही एक चाकू घेवन न्ही अशें तुमी घालून पळोवंक शकता. नायफ न्ही क्लीन येवंक जाय. ओके ओके आनी जेन्ना तुमी करतले पळय एक 20 मिनिट तुमी एका म्हणजे कूक करतले पळय गॅस बंद करून न्ही तशें धांपोवन दवरूंक जाय आनी एक 10 मिनटां. ओके ते आनीक बरें कूक जाता. सो पळय हें जाल्लें आसा हेका आतां आमी न्ही कट करया. सो हें पळयात बरें कूक जाल्लें आसा. आतां ताका आमी कट करया. हें पळयात बरें कट जाता आनी भितरलें न्ही बरें कूक जाल्लें आसा. सो हांगासर पळयात बरें कट करून घेतला. सो अशें कट करून न्ही तुमी फ्रिजीन एक डब्यान घालून न्ही फ्रिजीन दवरूं शकता. आनी जेन्ना तुमकां जाय पळय एक काडून न्ही तुमी फ्राय करून खावं शकता. शालो फ्राय नाल्यार डीप फ्राय तुमी करूं शकता. आमी शालो फ्रायच करता आनी कांय ना आनी ताका भायर अशें कांय लायना. आमी जस्ट अशें ताका तेलान फ्राय करता. हें पळय खूब बरें जाल्लें आहा. हें पळय सो आमी कितें करता अशें करून न्ही फ्रिजीन दवरतात आनी जेन्ना शिवराक बी आसता न्ही एक 2-2 काडून फ्राय करतात. सो आतां न्ही हांव फ्राय करतलें. कायल दवरला गरम जावपाक. जितले जाय तुमकां न्ही काडून तुमी फ्राय करात आनी उरता ते तुमी फ्रिजीन दवरूं शकता आनी सदींच एक 2-2 फ्राय करून तुमी खावं शकता. तुमकां जाय जाल्यार न्ही तुमी शालो फ्राय किंवा डीप फ्राय बी तुमी करूं शकता. ओके आमगेर न्ही चडशी शालो फ्रायच करता आनी बरें ताका न्ही क्रिस्पी जाय आसता दोनी सायड न्ही बरें ताका फ्राय करून घेवंक जाय. इफ ते क्रिस्पी फ्राय केले न्ही खावपाक न्ही एकदम बरें लागता. सो बरें न्ही दोनी सायडीन न्ही अशें ब्रावन जातले. ते ब्रावन जायसर आमकां न्ही बरें फ्राय करून घेवंक जाय. सो न्ही हेका आतां टर्न करया आनी पळय अशें न्ही बरें ब्रावन जावंक जाय. जितलो ताका ब्रावन कलर येतलो पळय तितलें तें खावपाक न्ही बरें लागतलें. सो हांव पळय हेका बरें फ्राय करून घेतला हांवें. दोनी सायड न्ही बरें असो ब्रावन कलर येयल्ले आसा. अशेंच आमकां फ्राय करून घेवंक जाय. ओके हें जाल्लें आसा हेका आनी प्लेटीन काडून घेता. ऋतीक आयलो हाय म्हण सगळ्यांक म्हटलें. काल ऋतीक पडलो स्कुलान दाखय रे. ट्युजडे पळय दाखयता तुमकां दिसना मरे काळो घेता. पळय पडलो दोनी पांयां लागले न्हू रे. स्ट्रॉंग मॅन न्हू रे. धांवतालो खंय
धांवतालो पडलो आणि त्याने काल पी पिरियड न्ही पी आसलेले काल ताका म्हणजे फूल पॅन्ट ते पॅन्ट सुद्दां पिंजले म्हणून ताका आयज सांगलें स्कुलान आनीक पॅन्ट घेवन यो म्हणून टिचरी सांगून कित्याक एकूच पॅन्ट आहा ते आनी सुकना आतां इथे 2 आसलेले एक सुकले एक वॉश करताले आनी एक यूज करतालो सो आतां एकूच पॅन्ट आहा आनी ते पिंजले पॅन्ट सो आयज स्कुलांतल्यान घेवन येयला पॅन्ट तो हाडले न्यू पॅन्ट पिंजले सारके ते ताका म्हटलें धांवनाका म्हणून घालून पळय न्ही पप्पा हाडून दाखय मरे पॅन्ट सायज पळय मरे हय फाल्यां पे करूंक जाय आंटीन हाडलेले न्ही मँगो ते मँगो सोंपसो थारोना हांकां सो हें पळया खूब स्वीट आहा मँगो आं खूब स्वीट आहा जाल्यार एक उरलेले लास्ट आनी तुमकां सांगलें न्ही ऋत्वीक आयज टिफीन खातलो काय ना तें आयज ताणें सगळें टिफीन ताणें फिनीश केलें न्हू ऋत्वीक आवड तुका भाजी ऋत्वीक भाजी फेवरेट ते भाजी न्हू रे चिटकी भाजी मातशें ती कमी केल्यार खात तो आनी तुवें सगळें हाय म्हटलें आं चला जेवया सो हांगासर रेडी आसा माय स्टायल अळू वडी मुद्दम तुमी ट्राय करात ओके जो म्हाका बरें लागता कोणें ट्राय बीन करून आनी इथे ट्राय करून पळयात आनी नेक्स्ट टायम तुमकां हांव आयचे अळू वडी रेसिपी तुमकां शेअर करतलें ओके सो हे पळया सामकें टेम्पटींग जाला बरें जाला खावन पयलें हांवें ओके जेयता आमी मँगो एन्जॉय करता ओके जेवन तुमकां मागीर मेळटा आयज तुमकां कितें सरप्रायज दाखयता हांव माय यंग फॅन हांव धाकटो फॅन खूब धाकटो लास्ट टायम दाखयलेले तो म्हाका 3 इयर्स तो हो 1 year हा म्हाजो फॅन तुमकां दाखयता म्हणजे व्हिडिओ ओके जेयता आनी मागीर मेळटा तुमकां सो चला व्हिडिओ एंड घेवपा येयला हांव ओके आनी तुमकां सांगलेलें न्ही एक तुमकां दाखयता म्हणून व्हिडिओ म्हाजे धाकटो फॅन तो म्हाजो व्हिडिओज पळयता आनी तुमी भायर आसता UK ओके जस्ट ताणें आयज म्हाका सकाळीं धाडलेले व्हिडिओ पळय म्हणून मागीर पळोवन सामकी शॉक जालें हांव बरो बसला टीव्हीच्या सायडीन पळयत आनी असल्या भुरग्यांक न्ही धाकट्या भुरग्यांक न्ही अशी टीव्ही लावन दिवंक जाय ओके आरामात ते पळयत बसतले कित्याक आतां तेजो व्हडलो म्हणजे भुरगो आहा पळय तेजो व्हडलो भाव आहा तो ऋतिका इतलो आहा तो सो ताका लागून तो ऋतिका म्हणजे आपल्या भावा भशेन ताका दिसता तो ऋत्वीक सकाळची ती लावन दवरता खंय तेन्ना तो गी बसून पळयता ओके तो हे व्हिडिओ पळया तुमी गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम बॅक टू माय चॅनल कशा आहात तुम्ही हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल गुड मॉर्निंग कित्याक खबर आहा आतां जालें आमची सकाळ आनी आयज एका स्कूल ना हॉलिडे म्हणून आयज मातशें लेट उठले ते म्हटले ब्लॉग स्टार्ट करुया आनी भायर दाखयता वेदर ओके सो तुमी पळयला आसतलें बरो कोण बसला टीव्ही पळोवपाक ओके आतां धाकटे भुरगे आमचे ब्लॉग पळयता आनी कितें उरला ओके सो बरी दिसता ताका पळोवन ओके आनी तेजें नांव आसा प्रिन्सन नोरोना ओके सो बरो बसला 1 year आहा तो ओके सो चला आयज थोडेशें नांव वाचता आनी हें नांव आहा पळय जें म्हाका इंस्टाग्रामार बीन म्हणजे चॅट करता कमेंट करतात इंस्टाग्रामार ओके आयज म्हटलें तेंचें नांव घेवया म्हटलें ओके तर फर्स्ट आसा अमृता वळवेकर कोमल रायकर जॉनिता रुपाली हळदणकर दीपक धमापूरकर उर्वी अनिशा स्मृती सानिका प्रभू बेलिसा आनी रिया वेरेकर सो हें नांव आसा ओके आनी अळू वडी मुद्दाम तुमी ट्राय करा शिवनाथ थंय पांय वयर करून बसला दिसत ना मुंडी दिसता मुंडी खंय बसी रावला हाय म्हणपाक हाय हां ऋतिक गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग खंय रात तरी हांगासर गुड मॉर्निंग खंय यो रे सगळ्या बाय म्हणयो ओके सो इतलेंच आनी कांय ना रा रे अजून ना यो सो अळू वडी ट्राय करा सो नेक्स्ट टायम हांव मम्मीची स्टायल अळू वडी तुमकां ट्राय म्हणजे तुमकां करून दाखयतलें आनी अळू वडीची एक करी करता म्हणजे हें घालून कितें हळसांदे बीन घालून न्ही मम्मी एक करी करता जशें पान मेळटा तेन्ना हांव दाखयता तुमकां ओके ओके चला आयचो हो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात तो मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर म्हण रे दवर रे थंय बाय हॅलो फ्रेंड प्लीज टू कमेंट सबस्क्राइब टू माय चॅनल बहुत ब्यूटीफुल लागले ते अळू वडी रे चला बाय